विशान बाब, तुम्ही पयलीं सरपंच आशिल्ले, सो ही अशी उरली कितें आतां इतले तेंप हे रस्ते? आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार न्ही आतां ही जी ब्लॉक केल्ली आहा पळय न्ही ही एक 7-8 वर्सांची गजाल आसा. PWDन खरें म्हणल्यार न्ही तेंचो रिटेनिंग वॉल जे आहा तें भितरल्यान आसा. हेची पयलीं PWDन खरें ही वय म्हणटा तुमी? हय, ही वय आसा. वयची भितर जी आसा तेंचो PWDचो रिटेनिंग वॉल आसा भितर. सो खरें म्हणल्यार ह्या PWDन पयलीं तेजेर करपाक जाय आसलें, कित्याक तुमचे जेन्ना भितर जेन्ना सद्या तुमचे कडेन आहा न्ही तो PWD म्हणून तुमचे कडेन आहा, तुमचे कडेन जेन्ना आसतना अतिक्रमण जाता, कित्याक आतां जे ट्युरिस्ट येता पळय न्ही ते इतले बेफान वयता न्ही. आयज सुदैवान म्हणया की इतलो अपघात जालो, कोणाक कांय जालें ना. खूब वेळ जाल्यार एक्सिडेंट जावपा हितूंक जे आसा न्ही लोक वाटवल्ले आहा. आनी एक आयज अशी संदी आसा, गेल्या त्या लास्ट ग्रामसभेक आमी ठराव घेतलो की काडची म्हणून. कित्याक गव्हर्मेंटाक केन्ना जाग येतली, एक केन्ना तरी फॅटल एक्सिडेंट जातलो, जाल्ले उपरांत गव्हर्मेंट दुसऱ्या दिसा काडटली. आयज आमी पयलीं ताळी जेन्ना एक्सिडेंट जालो गांधीपाक जो माताश्री हॉटेला कडेन जो हे आसा डिवायडर तेमी पुरयलो, दुसऱ्या दिसा पुरयलो. मरतरी पुरोवन कितें फायदा? तेज पेक्षा न्ही कोणी वायट म्हणल्यार जाता आमकां. मोठे कितें जाता तेन्ना सरकाराक जाग येता अशें. तेज पेक्षा न्ही एक वायट पॉयंट जालें आतां, पूण हेजे जर क्लियर जालें न्ही खबर जातलें. आनी लोकांचो जीव जो आहा चड इम्पॉर्टंट. सो जीव वाचपा खातीर जे आसा हे जितलें पॉसिबल आहा हें काडपाक जाय, लोकांक दिश्टी पडना. सो ऑलरेडी ठराव घेतलो आसा, म्हाका दिसता 1-2 दिसां फुडें म्हाका दिसता फॉरवर्ड जातलो. जालें कितें एक्झॅक्टली? एक्सिडेंट आज कसो जालो? सद्या त्या टायमार आमी काय नासले, पूण जे सांगले त्या पद्दतीन जो तो येता आसतना एक खंयतरी ट्युरिस्ट जे लोक जे आसा वॅगनार इतले बेफान आयली ते हांगार आयले. तेणी तांकां सेफ करपा खातीर जी आसा जी भायर घेतली पळय ती गेली. नाजाल्यार आयज कदाचित 1-3-4 फेटल जावपाक येतालो. सो सरकारान आनी वेळ काडनासतना जे आसा न्ही हेजेर तातूंत जितलें जाता बेगीन न्ही ठरावाची सुद्दां वाट पळोवची न्ही. ऑलरेडी घेतलो आसा, ऑलरेडी सरपंचान तेंचे कडेन वर्बली उरलेलो आसा. आनी आमी PWD खात्या कडेन मागन की 1-2 फेन्सिंग काडची म्हणटा तुमी? काडची ती काडची. पळय ती ल्हान रस्त्या लागून हांगा सलग एक्सिडेंट जाता आनी जे ट्युरिस्ट येता तांकां हांगा रस्त्याचो अंदाज आसना. ह्या खातीर कितें करपाचें अशें? जे फेन्सिंग मारले आसा पळय ती आतां एक्चुली काडपाक आमी पळय ग्रामसभेक ठराव घेतलो आसा तेजेर. आनी हांव ज्या सकयल वाटेर ज्या जमीन आहा जमनी ओनरा कडेन आतां उलयला आनी आपल्याक भायल्या वाटेच्यान फेन्सिंग करून वयर काडटा म्हणलो. वयर काडले जाल्यार प्रॉब्लेम ना. पूण अशी रस्ते जे बारीक आहा ते आनी अन्य रस्ते अन्य कडेन हें आसा म्हणजे सगळे कडेन वाडोवपाक जाय. प्रॉब्लेम आसा हो सगळो. सगळो गांवणकारें खोतिगांव रोड सगळो नॅरो आसा. पंचायती तर्फे हांगा तुमकां सायनबोर्ड्स बी लावपाक तशी शक्य आसा काय कितें? कित्याक ट्युरिस्ट येता ते भायले जाता तांकां रस्त्याचो अंदाज आसना. पंचायती तर्फे सायनबोर्ड लावपाक हें आसा आनी थोडे कडेन लायला आमी आतां गेल्ले वर्सा. पूण आतां परत उरले कडेन लावन घेवन हें करपाक जाय. पूण हांगा सायनबोर्ड लायल्यार सुद्दां दिश्टी पडना. टर्न जाता हो टर्नावयर काडपाक जाय खंयच्या परिस्थितीन. आनी ते काडपाक आमी प्रयत्न करता म्हणून आतां हांव ओनरा कडेन उलयला, ओनरान काडटा म्हणटा. आनी बाकीचे कडेन आहा ते सॉर्ट आवट जातले? सगळें सॉर्ट आवट करतले. जायत न्ही लोकां लोकवस्ती वाडला आनी रहदारी वाडला. आनी जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर ह्या म्हयन्या धबधब्यांतल्यान लोकांक ट्रान्सपोर्ट चड जाता. धबधब्याचेर ती मस्ती जाताली ती कंट्रोल करपा दृश्टीन कितें पावलां उचल्ल्या तुमी? धबधब्यार आमी आतां नवीन आयले आहा न्ही. आतां फुडली खेपे पळया न्ही ती मस्ती जाता जाल्यार तेजेर कंट्रोल करतले. आमी करतले, पंचायत करतले. पोलीस बंद जाल्यार आमी वचून पळयतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.